बरें तर आतां थोड्या ग्रंथाचेर वेगी नदर मारुया. लोकगंटी 14:2-4. लोकगंटी चॅप्टर 14 वर्स 2-4. तांणी मोइसेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणून मुले, आमी इजिप्टांत दूच वो हे अरण्यांत लेकून मेल्याव जाल्यार वो ओदीक बरें आसलें आमी हांगा मेल्यान जाल्यार हें आमकां जाय. आमी थंयसरूच मरोंक जाय आसली वो हांगासर मेल्यार बरें. कांयच बरें जायना. हांगा चड काळ जालो आसात बोगोर बोगोर त्याच पर्वता भोंवतणी, पूण ताका केदींच हांवें सांगना ताचो गुन्यांव म्हूण. तुमी हांसल्यार बरें, तूं स्वताच मोडटा. सोर्वेस्पोर आमकां कित्याक ह्या गांवांत वता झुजताना आनी लढायेन मोडटल्या आनी आमच्या बायलांक मारतले, आमच्या भुरग्यांक मारतले. बरें कुमसार, आमी परत इजिप्तांत गेल्यार ओदीक बरें न्हय? वय तेंच तें. परत वच आनी आदी जेतली तें जिवीत जेवंक तें तुका कितले खोशीत दवरताले. वय आतां तितकें कठीण जालां आनी तुका कांय वस्तूचो फुडो करचो पडटा आनी घडयेक वस्तू तितल्यो सुसुडायेन जायना. तूं परत कित्याक वचना तुज्या आदल्या जिवितान? कितलीं जाणां उगडास करता पूण खंय थान आयलां ती. जाल्यार तूं जाणोय कितें म्हाका पोले सो देव तुका आनीक एक वस्त करीत जाल्यार तूं सगळ्याकीन खुशाल मनीस जातलो ह्या संवसारान. उगडास करूयो ते आदल्या आनंदाचो. लोकगंटी 20:3-5. पोरसेन मोइसेसाचेर निशीत मारून मुले सोर्वेस्परा मुखार आमी आमची भाव भयण मेली तशी आमीय मेल्यार बरी. आनी तुवें कित्याक काडली? एक ल्हान मुद्दो हे पावटी जावन आसतलो गुन्यांव. सोर्वेस्परे पोरजेक ह्या अरण्यान तुवें कित्याक काडली आनी आमी आमचे हिंद हांगा मोरोंक. इजिप्तांतले तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडली? ह्या पाट जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलो जोनो वोपूंक कोपराक ना आनी आजिरानांत त्या भायर पिवंक म्हूण उदक ना. पोरयान ना. लोकगंटी 21:4-5. त्या दिसांनी इस्रायली पोरसां दोर दोंगोर योडून एडोनाच्या प्रांतांतल्यान वचोंक जावपाक रस्त्या वेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर निराशी उमेद नासलो कित्याक चड त्रास वाटेर आसले. बरें आतां हांगा येता राग. ती देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागली. कित्याक म्हूण तुवें हांगा इजिप्तांतली भायर काडली ह्या अरण्यान मरण म्हणजे हो लोक जीव दिवपी आसलो. म्हणजे ती फकत मरणाचे खबर कोत्ताली. आनी त्या भायर हांगा उंडो ना, नामून उदकूय ना, पोट बरो ना तसलें माना तूं दोर सकाळी दिताय ताची आमकां वीट आयल्या ह्या अजापांची. ह्या अजापांची आमकां उपगोवन आयल्या. आमकां कितें पोट भरपाचें जाय. आनी म्हज्यान तुका सांगो येता आनी तुजें सोत मानिनेचो पूण अजापा तुमकां खोशी कोची ना. तूं जाणय कित्याक तें जावंक तुका कांयच करपाची गरज ना. जेन्ना देव अजाप कोत्ता तो तें कोत्ता सोयंबा वर्त्या जिविताचो कसलोच आदार घेनासतना. आतां तातूंत भावार्थ आसो येता, गोडेक आसो ना जायत. पूण हांव सोत मानता बायबलीन सिद्ध केला आनी हांव खूट जाणो त्या परिस्थितींनी की अजापा तुका चड काळ खोशी दवरची ना म्हूण. हांव तुका सांगता जायत्या काळाक तुका कितें खोशी दवरतलें. देवाक तुजो उनो म्हूण घेवन तुजें जेवण, तुजें वारें, तुजें जिवीत, तुजें सगळें मागीर तुज्यान खोशी जावं येता. अजाप नांव आसल्यार कोणाक पूण हाची गरज आसा?
तुजे लागीं कितें ना तें पळयनाका. तुजे लागीं कितें आसा ताची वालेरी घे. एक कोलीतकारांक 2-9. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा ते दोळ्यांनी पळोवंक ना आनी कानांनी आयकोंक ना आनी मनशाच्या मनान आटापूंक ना, सगळें जे देवान दवरलां आनी तयार केला तांकां जी ताचो मोग कोत्ता. जे दोळ्यांनी पळोवंक ना ते म्हणटा सगळें जे देवान दवरलां आनी तयार केला तांकां जी ताचो मोग कोत्ता. आतां हें पळय, जी ताका मोग कोत्तात, जी ताका माय मोगान मान दितात, ताचे आज्ञा पाळतात आनी हें पळय, आनी ताणें दिल्या ताच्या जिवितान साबात देण्याक दिनवासतात. चलात आतां त्यो एका निराशाचेर आशिर्वाद घालिना. त्यो आशिर्वाद घालचो ना जो कोण गुणगुणटा आनी बोदोदता आनी तारकार कोत्ता ताचेर. सो तुका जाय देवान तुज्या जिवितान आनी कितें पूण केल्लें, तुवें ताका दिनवाशीत रावंक जाय. तुजे कडेन आसा त्या पासत मनान निश्चय कर आर्गां दिवंक. सर घरा भोंवतणी नोट्स चिटकोवंक जाय जाल्यार कर. भावार्थाचें बरें झूज कशेंय बरी तुज्यान झुजोंक जाता. आनी तूं तुज्या शाण्या ल्हान तोकलेक सांग, तूं आनीक म्हज्या जिविताचेर ताबो दवरिना. आमेन. बरें तर म्हाका जाय आमी बायबलींतल्या एका मनशाक पळोवंक जो हो मुद्दो सिद्ध कोत्तलो. म्हाका वाचूंक जाय उत्पत्ती 13 आनी बरे भाशेन मुखार वेता. हांवें एक मुद्दो काबार केलो. बरें, तूं जाणय तुवें बुन्याद घालूंक जाय म्हूण. तुमी कितलीं जाणां सजमतात हांव कितें म्हणटात तें तुमकां सारकें सजमलें म्हूण? बरें, हें बरें आसा. म्हाका सदांच हो भाग बायबलीचो आवडटा. उत्पत्ती 13. आब्राम आनी लॉट तित्यू आनी बाचो आसले. आब्राम एक गिरेस्त मनीस आसलो. जायती गोरवां आसलीं, जायती दौलत, कित्याक देवाचो आशिर्वाद ताचे सवें आसलो. आनी ताणें ते गिरेस्तकायेचो भागीदार जावंक आपल्या बाच्याक लॉटाक आपयलो. आनी आनी असले दोशेर ते पावले की तांकां दोगांयकूय इतलो आशिर्वाद मेवतला. कितें आसलें ती जमीन ताच्या गोरव्याच्या खावड्याक पावना जाली. म्हणटच ताचे गोंवली एकामेका लागीं झुजोंक लागले त्या तोंडा खातीर. तो ते इतले गिरेस्त जाले ते तोंडाक लागून झगडोंक लागले. सोनाक लागून. वय, आब्राम जाणो आसलो किजिला वायट म्हूण. म्हज्यान तुका सांगो येता, तूं केदींच भासलेल्या जाग्यार जेवनचो ना. तुवें सजमला बागार किजिला. म्हणजे जर तूं नोकरो कितें उलयता जाल्यार गरज तुवें तुजे उपाय भायर काडपाचें. तांकां विचारूंक किजिला बदल तुमकां कितले पॉयंट सांग म्हूण. सो एक वट आसा, थंय आशिर्वाद आसा. जर कोणी दोगां कित्याचेरूय सगळ्याचेर सैमत आसा जाल्यार तांकां जाय ते देवा लागीं मागूं येता आनी कोत्तलो. एकवटान आमी उबी आसात, एकवट ना जातूच पडटात. हांव इगोजेच्या इतिहासा वयर पुस्तक वाचताली आनी हांव अजापली कशे परी एक ल्हान जमो लोकांचो एकवटान मेलो आसोन. तूं जाणय एकूच भावात आनी सोजमिकांनी फकत देवाचो मोग करून आनी तांकां फकत थोडींच वर्सां लागलीं. आनी ताचे वेगवेगळे पंगड आनी वेगळे जमे जाले जे आतां हांव तशें मानिना, अशें मानिना. आनी तूं जाणय तुज्या घरान वेगळासोर भायर दवरूंक जाय आनी तुज्या कामांतले आनी तुमच्या इगोर्जांतलो, कित्याक तातूंत फकत ओस्कोत जाता तो देंवचाराचो रातेर. आनी हांव जाणो लोकांक सजमोवंक कठीण म्हूण, पूण तुज्यान तें करूं येता. तर आब्राम जाणो आसलो संकश्ट किजिलाचे. आतां मातशें वाचुया वर्स 7, उत्पत्ती 13:7. आब्रामाच्या आनी लॉटाच्या राखण्या मदें झगडीं पेटूंक लागलीं. त्या भायर त्या काळार कानानायक लोक आनी पेरुजायट लोक त्या गांवांत रावताले. थोडे इटेस आनी जेतात जे सुवातेर चोरू मेलोंक कठीण जाताले. आनी न्हयच तांची जानवरां, पूण कांय इतेच लोकूय तांचो चोरू खाताले.
तर अब्राहामान लोटाक म्हटले, अब्राहम मुखार सरलो, हें म्हाका आवडटा. म्हाका दिसता सगळ्या परस बुदीन व्हडलो मनीस उडकी मारून शांती हाडूंक तो स्वीत कोत्ता. केन्ना आसोंक फावना वायट मनाची अवस्था, कित्याक तुका दिसता सदांच तुवेंच माफी मागूंक जाय. हातून इतल्यान सिद्ध जाता की तूं चड बुद्धिवंत म्हूण. पोले तुजे आनी म्हजे मदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मदें तोंटो आसोच आसचो न्हय. कित्याक आमी भाव भय, सगळो गांव तुजे मुखार ना. तूं म्हजें सोशिलो कुशीन दवर. तूं दावे वाटेन व्हेल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलो, आनी तूं उजवे वाटेन गेल्यार हांव दावे वाटेन वेतलो. आतांच्या म्हणून येताले, आतां हांव हांगाचो दोनी तुजे लागीं कांयच आसपाचें न्हय जर हांवें तुका दिवंक नासलें तर. पूण तूं मुखार वचोन ही काणी आयकत तर चड अजापांची, कित्याक लोटान स्वताक विचून काडलें. जॉर्डन देगेन आंतली बरी सुवात. आतां हे घडयेक सोसूंक जावपाचें न्हय. बरें तूं ल्हान उंदरा, हांव नसलो तुजे लागीं कांयच आसपाचें न्हय. तूं खरें चिंताय हांव बरें तें तुका दितलो म्हूण आनी उरलोलो घेतलो आनी परत सुरू कोत्तलो? बिलकूल ना. पूण पोले, अब्राहम हांव तुका सांगोंक सोदता तो गूढ जाणो आसलो. तो कितें जाणो आसलो जे चडसो लोक अरण्यान जिवीतभर भोंवतात आनी तोरीय नकलोत. तो जाणो आसलो की ताणें कितेंय दिल्यार देवाक मान दिवन आनी शांती दवरूंक आनी किजिला जायना जावंक की देव ताका रोखडोच परत दिवपी ताणें दिलें ताचें की नोगलें. देखून हांव सदांच म्हज्या लोकांक सांगता, सर कोण तुज्या इगोर्जेच्या कारबारांतलो सुमार 10 कुटुंब घेवन एक नवी इगोर सुरू करूंक येता, ताका एक सावंड सिस्टम घे. एक बरें सावंड सिस्टम घे. तांकां आशिर्वाद दी. तांचे पासून मागणें कर. सगळ्या परस वायट वस्त करूंक ती रागार जावप आनी आतां हांव सगळें शिकोंक ना हुशार म्हूण हांव तें तोकोस करून शिकल्या तर. देखून बायबल म्हणटा जाणट्याचें आयकोंक जाय म्हूण. आतां हांव जायतेंच जाणो. आतां म्हाका तुमकां पळोवंक जाय वर्स 14. उत्पत्ती 13:14. लॉट अब्राहम सोशिलो कुशीन सरतो सर्वेस्परान अब्राहम म्हणलें, आतां तो थंय आपली गोरवां घेवन उबो आसा आनी सगळी बरी जमीन रुचकोन जाल्या. आतां कितें करपाचें? लॉट अब्राहमाक सोशिलो कुशीन सरतो सर्वेस्परान म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसाय थंयच्यान उत्तरेक, दक्षिणेक, अस्तमेक आनी उदेंतीक पोले. तुवें सांडलां तें पोलें नाका. तूं आतां आसा तें पोलें नाका. तुजे दोळे उबार आनी पळय, उत्तरेक, दक्षिणेक, अस्तमेक आनी उदेंतीक. तुका दिसती पडटा तो आख्खो देश हांव तुका दितलो. म्हाका कितें सांगूं जाय तें जाणो, तुका जाय तें देव तुका दितलो. त्या बायबलीन म्हटलां. ह्या सुमाराच्या शेवटाक आमकां काम आसा करूंक. असोच म्हणली तूं सगळीं हांगा क्रिस्ताच्या राजांतले एका शेरांतली म्हूण. देव तुका कितें जें तुज्यान पळोवंक जाता तें तुका दितलो. तें बायबलींतलें. जरी तूं विसरशी तर तुजे सवे सगळें वायट जालां, तुका सगळें लुस्कोन जालें, सगळें जें तुवें साडून दिलां आनी वायट त्रातार केला आनी हें आनी तें पाटी कितें जालां तें सोडून दिवंक आनी म्हूण हांव उत्तरेक, दक्षिणेक, अस्तमेक आनी उदेंतीक पळयता आनी हांव तें चलयतलें आनी तें म्हजें जातलें. तें म्हजें. तुवें हालींच पळयलां म्हजी शिकोवन तुजे मनान तुज्या पाटल्या जिविताचेर विसर घालूंक. आनी जशें तुवें आयकलां, आमची मनां आमकां पाटल्या घोडितांनी चिटकून दवरूंक सोदतात, नासतना कसली बासावणी फुडाराक बऱ्यापणाची. पूण सत्य हें, आमच्या मनांत आसा ते झुजाचेर आमी जैत व्हरोंक जाय आनी देवान आमकां कितें बायसालें तें प्राप्त करूंक. आयज म्हाका नॅन्सी आल्कॉन फुडारी मर्सी मिनिस्ट्रीजाचे सांगात दिता करूंक बासाबास कितें नवें देवाच्यान आडूं येता तें.
नान्सी आनंद बघता तुका परत आमच्या मोदें पळोवंक. म्हाका हांगा सोंग बरें दिसता. काल आमच्या वांगडा सांगाता तू कपेलान आसली आनी उगडास म्हाका आयलो की 20 वर्सां उदीक आमी सांगाता वावरतात म्हूण एकवटान पळोवंक चेडवाचें जिवीत परत दिल्लें, तांकां परत दिल्लें. तें सारकें. आनी जॉयस तुवें भाग घेतला तुजे शिकोवणेन आनी स्वता भेट दिवन सहकार दिवन तोर एक तरणाट्या ओस्तोऱ्याच्या जिवितान हे हांगा भितर सरला आनी तुज्या थंय वांगडी जावन आमचे मिनिस्ट्रीक एका नव्या स्थानार पावल्या आनी आजुनूय एक आशिर्वाद जावन आसा. आशिर्वाद. बरें सांग म्हाका चेडवा केन्ना येतात पयले सुवातेर आमकां सांग कसली परिस्थितीन ह्या चेडवाचें जिवीत आसा जेन्ना ती येतस तुमी कसल्या चेडवांची काळजी घेतात. बरें हांगा चेडवां येतात तातूंत जायतीं चेडवां सुदारप प्रोग्रामांतलीं आसात. एक उदाहरण चेडवां जांकां खावपाची वायट संवय आसा आनी ती सुदारप प्रोग्रामान हाजीर जाल्यान जुई ती चडशीं कारां आनी वखदां आनी ट्रिटमेंटाक फुडो कोत्तात. तेच परी चेडवां सवय जांकां वायट संवयो जावन उरल्यात ती सुदारप प्रोग्रामाक वेतात आनी चड करून तांकां सांगात तुजो न्हू एक पावटी एक वायट संवय जातोच सुद्दां एक पावटी सोऱ्याचो गुलाम तो सदांच गुलाम. चेडवांक जांकां गंभीर जेवणाच्यो वायट संवय आसात तांकां सांगतात तूं घडयेक हांगा लागून मोत्तेलें म्हूण. जी चेडवां येतात आपल्यो शिरो कातोतात चेडवां जांचो चड वायट लिंग अपमान जाला तरणारी चेडवां लेगून जी कुडीच्या दोन्यांतली मेकली जाल्यान फाटल्या 5 वर्सांक आमी तसल्या चेडवांक घेतात आनी आनीक आनी आनीक आमकां फोन येतात चेडवाचे जांकां तसलो आदार जाय आनी आमकां हें गमोन आयलें की प्रश्न कितें जावं परवाना जेजूच ताचो जाप. हे सारकें आनी येवजण भायर गोरबेज जालेली पासून चेडवां जी कुडीच्या दोंड्यान आसात म्हणजे खरेंच गंभीर वस्तू. तर ती भितर येतोच तांचें मन कसले परिस्थितीन आसता. तांकां दिसता ती दुसऱ्याकीन खालती म्हूण संवसाराचे ओदृश म्हणटले अपेक्षा ना तांकां अपेक्षा दिसना. खरेपणी चडशीं चेडवां जीव दिवपाचे दोशेर भितर सत्तात. ती येतात निमाण्या वेळार काकूत मेळपाक. कांय जाणांनी आपल्या जर्नलान बासून बरयला हे चलना तर हांव म्हजो जीव देतेली. पळय तूं जाणय म्हजो अनुभव शिकोवंक कशें सारकें चिंतूंक जाय तें म्हज्या भावनाचेर पासून ताबो दवरूंक जाता म्हूण म्हणजे व्हड पावल म्हज्या सुदारपणान. हांव जाणो तुवें आमचो पुस्तक बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड उजार केला म्हूण हेरूय येवपा बाबतीन आसलेल्या चेडवांक आदार दिवंक. आतां फकत आयज आमच्या प्रेक्षकान पासत तुज्यान बदलूंक शकता तूं कशें चिंता आनी तूं स्वताचें कितें चिंता आनी जोरी 20 वर्सां जालीं वायट वस्तू तुजे थाय घडल्यात तुज्यान खरीपणी ताचेर जोयत व्हरोंक जाता आनी क्रिस्ता थंय एक नवें जिवीत जिवंक जाता. तुज्यान जेरूल करूं येता. हांव तुका सांगता जर सांगोंक घडोन आसलें तर देवाचें उतर ह्या उस्तोऱ्यांक की तुज्यान खरेंच बदलूंक जाता. जे परी तूं स्वताक पळयताय तुज्यान बदलूंक जाता. तूं आपूण कोण म्हूण चिंता तें तुज्यान देवाच्या उतरान आनी तुजें मन बदलूंक जाता. तुज्यान खरेंच स्वताक पळोवंक जाता जसो देव तुका पळयता. आनी ह्या तरणाट्या उस्तोरांक ताच्या जिवितान हें जावंक शकचें ना तांकां दिसता तर तांकां सांगोंक तुज्या वेगवेगळ्यो वस्तू चिंतूंक जाता. जें कितें तुवें तुजें थाय केलें तुजें लिंग ओकपान कोत्ताना वो सगल्या दादल्यांनी तूं कुडीचो धोंद्यार आसतना तुजो फायदो घेतलो तो तुज्यान स्वताक आपूण निर्मूल म्हूण देवाचें नेवद्रोयन थावे जावन येता आनी ते तुका पिशे म्हूण पळयतात. पूण उपरांत आमी तांकां बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड हे वाचतोच न्हय फकत पुस्तक पूण ही शिकोवन आनी DVDचेर दितात आनी चेडवांक आमी त्या सिरिजींतल्यान शिकोवन दिता आनी उपरांत ताचे बरोबर भासाभास कोत्तात ताचे सांगाता मागणे कोत्तात ती ग्रांथ बरयतात आनी तांकां न्हयच शिकयता नियाल करूंक सोद देवाच्या उतराचें आनी त्यो फोटी बदलूंक भायर उडोवंक. पूण आमी खरेपणी शिकयता ते सोत व्हडल्यान म्हणून आनी हें चड म्हत्वाचें. म्हाका दिसता तूं तें उलयतोस आमी सदांच म्हणटा तुजी उतरां तुज्या तोंडांतले भायर सरता तुज्या तोंडा भोंवतणी धांवतात तुज्या कानांनी भितर सरता आनी परत तुजे उर्बेन वेतात. तर एक वाटेन तुजें मन नवें करून तूं देवाचें उतर व्हडल्यान वावरूंक. पूण जेन्ना आमचें मन सारकेंच बदलता देवाच्या उतरा उद्देशी आमी शिकतात कशें दुसरेच भाशेन चिंतूंक तेन्ना आमची परिस्थिती खरीच बदलूंक पावता. हें सारकें तुजो न्हय ह्या चेडवांक तांकां वीट दिसता तांकां लॉस दिसता तांकां बोक्स्टायली अशें दिसता तांकां दिसता तांकां कशें दिसता हाचेर सगळें आटापलेलें आसा. आनी तूं म्हणटा 1 जॉन 1-9 म्हणटा आमी पातकाचे 5 ताप केल्यार जर तुमी तुजे पातक कुमसार केल्यार देव तुका फकत बक्षितलो न्हय फकत तुका नितोल कोत्तलो. तो नितोल कोत्तलो जेन्ना तो तुका पळयतोच तूं ताका नितोल दिसतलें साप आनी पवित्र. आनी तूं जाणूय केन्नाय एक तरणे चेडूं 13 वा 14 वर्साचें येता आसून
खावपाची पाडी सवय आनी जाच्या जिवितांत साबार प्रश्न आसात तरी ते निर्मूल कशे. तो जायते पावटी आमच्या ह्या तरणाट्या चेडवाक जे आजून निर्मूल आसा म्हणून येता तूं एक नायकीन जाल्यार कांय नसो. शेंबोर आनी दादल्या वांगडा असले तर जेजूचे रगत इतले शक्तिवन आसा तो तुका फकत बोगशिना, तो तुका नितोल कोता, तर तो तुका पयतूस, तो तुका निर्मोल आनी नितोल आनी पोवीत एका 13 वर्साच्या आंकवारी पोरे दिसता. आनी तुजो नॅन्सी हांगा बसून चिंता त्या बऱ्या मनशाचे जी ह्या वेळार टेलिव्हिजनार पळयतात. हांव जाणो तुम्ही जायती जाणां तुमच्या जिवितान एकठांय आसा आनी तुमी वायट गोंडलांनी भायर सोल्यान तुमच्या जिवितान देवाच्या बदलपाची शक्ती अनुभवल्या. पूण मागीर जायती आसा जी पळयतात ती म्हणटा हें सत जावंक शकता काय, म्हजें जिवीत खरेंच बदलूंक शकता काय. आनी हें चड म्हत्वाचें की तुमकां थावे जावं की देवाचो भासून सगळ्याकूच म्हूण कोणाकूच जाय पळय तांकां. आनी न्हय फकत जांकां भासायलेलें आसा पळय तांकां, पूण जे देव तांकां कर म्हणटा पळय तें आनी भासायलेलें तेवूय प्राप्त करतले हांगा एकचार दिसता. आनी जेरूल जाणो चेडवां हांगा वेगवेगळ्या परिस्थितींतली येतात आनी तांकां ताच्या जिवितांत जायतेंच विसरोंक जाय, जायते विचार मनान चलतात आनी जायतेच भावना भिरांती आनी आदी आनी म्हाका खात्री आसा कांय जायतींच जाणां हो प्रोग्राम कबार करतात आनी परत सारकी जातात. पूण कोडेक थोडीं भोव हांगा थंय आसात जी ह्या प्रोग्रामांतली भायर सरोंक पावना, फकत ती कोटीन भाग आसा तो करूंक तयार ना देखून. ते इतलें सोंपें न्हय वय येता तुजें मन बदल, पूण ती एक पद्दत जाका वेळ लागता. ती एक 2 दिसाची पद्दत म्हाका आवडटा. जे कितें एका तरणाटे बायलेन म्हाका म्हटलें, तिणें म्हटलें म्हाका थावें जालें तेन्ना म्हाका थावें जालें फोट्याच्या बदलेक सोत आसूं येता म्हूण. तिणें म्हटलें तिका हें दिसोंक लागलें जशें पयले सुवातेर तिणें म्हटलें म्हाका थावें जालें की शिस्तीची गरज आसा म्हूण हातून की हांवें मुद्दम करून तें करूंक पसंती दाखोवंक जाय. आनी तिणें म्हटलें की दर एक पावटी तिणें देवाच्या उतराचें सोत उलयतच तिका एक दृश्टी दिसती पडली एका सुंदर बागाची जी नोन्नेन काबार केल्ली. म्हणटच ती देवाच्या उतराचें एक झाड रोयता आनी एक नोन्नी उमटोन काडटाली आनी एक झाड देवाच्या उतराचेर रोयताली आनी एक नोन्नी उट्टून काडटाली. आनी तिणें म्हटलें बेगीत सगळीं नोन्नी काबार जालीं, थंय सोबीत गुलाब आसले आनी हे सगळीं चुबीत फुलां आनी तेच भाशेन हें. आनी तिणें म्हटलें कितलें सोबीत तें अनुभवूंक शांती जी सगळीं सजमोने मुखार पावता. आनी तिणें म्हटलें हें हांव उरलेलें जिवीत भर कोत्तेलें आनी हांव केदींच दिवची ना ह्यो फोटी आनी हे नोन्नी म्हटल्यार परत म्हज्या सोबीत भागान येवंक. आनी ते चेडूं आयज व्हड वस्तू कोत्ता दुसरी भर मिनिस्ट्रीन आनी आजुनूय तेवा थंय गोट आसा कारण ताणें ती 2 दिसाची शिस्त विचून काडल्या. आनी पळोवंक गेल्यार जॉयस तूं आनी हांव एक सारकी मिनिस्ट्रीन आसन पूण आमी तेवूय करूंक जाय. वय आयज सकाळीं हांवें म्हजो वेल उतर वाचलून सारलो आनी हांगा येता पासून हांव मोटरान आसतना हांवें वेल घेतलो. हांव चलोय नासली पूण वाचूंक एक पुरो हांवेसर मुन्यांनी आनी सकाळीं हांवें थोडें भोव वाचप केलें. तुका देवाचें उतर मेळोंक जाय. एफेसकारांक 4:22-24 म्हणटोच तुजे आदल्या जिविताची चाल तुमी सोदूंक दिवंक जाय. कारण उडय आनी भायर मार तुजें आदलें जिवीत जें तुज्या आदल्या वडोवणाय पोरमोने आसा आनी पाड जायत वेता. वायट कोण्यो आनी चिंतना जी तूं मनान चिंताय आनी एक नवी मोनाची उर्बा उत्पन्न करात. नवी मोनाची आनी काळजाची अवस्था आसून आनी नवी मनशां जायात. नवी मनशां. नान्सी तूं आमच्या वांगडा आसोंक बरें दिसता आनी तूं जाणाय आयज आमच्या प्रेक्षकांक उमेदीची खबर आसा. हांव जाणो हें आयकोंक तुका उमेद येतली की आमी भायर घाल्यात एक उगडासाचो हार्डबॅक प्रकाशन बॅटलफिल्ड ऑफ द मायंडाचो. आदी तो पेपर बॅग भायर घातलेलो आनी आतां सुमार 3 मिलियन ताचें पुस्तक खोपल्यात. त्या भायर 2 वा 3 मिलियन पोरकी भासांनी वांटलेले आसात आनी गरीब देशांच्या बोनकोनीन पासून. तर मिलियनाचे मिलियन असे पुस्तक लोकांक दाखयता की क्रिस्ता वरवीं ताचें नवें जिवीत जावं येता म्हूण. पूण तांणी ताका सहयोग दिवंक जाय ताचें मन बदलूंक देवाच्या उतरा वरवीं. आनी आमकां जाय तुका गमोवंक की कसलोच प्रश्न ना कितलोय व्हड तो जावन आसा जो ताच्यान सुटोवो करीन येजो आनी तूं जेरूल ताचो आदार मेळपाक पयस ना आनी ताचो आदार मेळोंक शकता. आनी तूं ती फोट सोत मानिनाका की चड उशीर जालो म्हूण कित्याक तुका उशीर जावंक ना आनी गोडेक जावं येता सुरवात आयज आसो नव्या जिविताची.
तोहन लोग ना जान पैबा कि तोहन लोग जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज खातिर कितना महत्वपूर्ण बाड़ा। हम तोहन लोग के कदर करतानी, आपन मित्रन और भागीदारन के शुक्रगुजार बानी जेकरा जरिए पूरा दुनिया में खिदमत करे के संभव भइल। हमने मिलके भूखाइल के खियावत बानी, गरीबन के कपड़ा और दूसरा देश में सुसमाचार पेश करत बानी। मेहरबानी करके हमनी से संपर्क करा जा jmmindia.org पर आवाजा प्रार्थना करे खातिर, अनुरोध करे खातिर, जॉयस के मीटिंग के बारे में जाने खातिर, हमार भागीदार बने खातिर, जैसे हमनी के मसीह के प्रेम सारा दुनिया में बांटत बनी जा।